इतली सगळे जर गोविंदबाब जाला पक्ष मनाक असा अजून ऑफकोर्स कारण पयर तुम्ही जेन्ना ऑफकोर्स पयर तुमच्या सभेक काय आमकां कमळ दिसला तुम्ही सरळ प्रियोळ प्रगती मंच थंय आयलो फाटल्यान सभा ही प्रियोळ प्रगती मंचांचो एक ताका हें आशिल्लो आणि मागेली ही पहिली प्रियोळ प्रियोळ प्रगती मंच हो मागेले सगळे जे त्यापासून हांव आमदार नाशिल्लो त्या वेळाचेर पासून प्रियोळ प्रगती मंच म्हज्या फाटल्यान आशिल्लो आणि तेंच्यांनी हो आज कितें आशिल्लें पण मागीर दिसलें की पक्षाचे सिंबॉल तुमचे is not a- आसा पक्ष मनांतल्यान गेलो काय म्हणून ना हांवें ऑलरेडी क्लियर केलो ना पळय हांवें ऑलरेडी क्लियर केल्लें आहा की पक्ष हांव पक्षा बरोबर आसतलो पक्षाची प्रणाली जी आसा ती पळय दोग चार जाण लोकांक लागून जे म्हाजे कडेन ती एलर्जी आहा त्या लोकां खातीर हांव जे पक्षान म्हाका आज 5 वर्सां निवडून दिल्लो आहा ज्या लोकांनी म्हज्या मतदारसंघातल्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्ले आहा तेंचो हांव तसो घात करपाक शकना कारण पळय हेजे पयलू म्हाका इंडिपेंडंट जेन्ना आशिल्लो पळय न्ही रे त्या वेळाचेर म्हाका बरेचशा जाणांनी सांगिल्लें अरे गोविंद तूं हांगा जर तूं जॉयन ना हांव इंडिपेंडंट आसा कारण हांव त्या मनोहरभाई पर्रीकाराक सांगणारो मनीस